प्रितीच्या इश्टानो, एक यादनीक आपल्या जिविताची एक गजाल तो सांगतालो. आनी जेन्ना तो 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताणें एक चोरी केल्ली. गांवच्या शाळेंत तो शिकतालो आनी जेन्ना तो पयल्या क्लासीन आसलो तेन्ना ताणें ही एक चोरी केल्ली. ताच्या इश्टा कडेन 5 सोबीत पेन्सिल्स आसले आनी ते ताका जाय आसले. त्या भुरग्याक एक पेन्सील जाय आसलें आनी एक दीस तो आपल्या इश्टाशीन गेलो आनी ताका सांगलें, म्हाका एक पेन्सील हो सोबीत पेन्सील म्हाका दी. आनी ताच्या इश्टान ताका दिवंक ना. आनी इंटरवलाच्या टायमार हो भुरगो एक पेन्सील चोरी केली आनी आपल्या बॅगान ताणें घातलें. पूण कांय वेळा उपरांत त्या इश्टान तें पेन्सील ताच्या बॅगा वयल्यान काडली आनी टिचरीक सांगलें. आतां सगळीं रावता टिचर आतां कितें सांगतली ती, कितें म्हणटली ती. आनी शेकी टिचरीन ह्या इश्टाक, त्या भुरग्याच्या इश्टाक सांगलें, एब्राहम ताचें नांव आसलें, एब्राहम, तुका तुजी पेन्सील परत मेवली म्हूण खुशाल ना कितें तूं? आतां ही पेन्सील तूं सांबाळून दवर. आनी हो भुरगो टिचरीन कांयच म्हणूंक ना म्हूण अजाप जालो. आनी दुसऱ्या दिसा इंटरवलाचे टिचरीन त्या भुरग्याक आपयलो, ताच्या खांदार हात दवरलो आनी सांगलें, बरें भुरग्या, चोरी करिनाका. म्हाका जाय तूं बरो भुरगो जाल्लो. बऱ्या भुरग्या, चोरी करिनाका. म्हाका जाय तूं बरो भुरगो जाल्लो. आनी ही उतरां आयकून त्या भुरग्याच्या दोळ्यांसून दुकां व्हांवूंक लागली. आनी ताणें निश्चय केलो, हांव केन्नाच म्हज्या जिवितांत चोरी करचो ना. प्रितीच्या इश्टानो, देव बरो आनी मोगाल. आमचो देव बरो आनी मोगाल आनी आमची पातकां भोगसूंक तो सदांच तयार. आनी जायते आमी चुकी कोत्ता, जायते आमी मिस्टेक्स कोत्ता. आमी सगळीं मनशां आमी चुकी कोत्ता, मिस्टेक कोत्ता. पूण देव आमची पातकां भोगसूंक सदांच तयार आसा. आमकां वेंगेन तो घेवंक तो सदांच आशेता. तर आयज आमी देवाशी आमी परत वचुया. आमी आमचें पातकी जिवीत पयस करून देवाशी आमी परत वचुया. आयचे शिव वर्तमानांत आमी पळयलां कसो बापूय आपल्या पूत येता म्हूण, परत घरा येता म्हूण खुशाल जाता. तशेंच देव खुशाल जाता. जेन्ना आमी कुमसाराक वेता, देव खुशाल जाता. Whenever we go for confession, God rejoices. देव खुशाल जाता. कित्याक खुशाल जाता? आमची पातकां आयकूंक न्हय, आमी कितली व्हडली पातकां केला, कितली ल्हान पातकां केला, आमची पातकां आयकूंक तो खुशाल जायना. तो खुशाल जाता कित्याक आमी परत देवाशी येता म्हूण. पातकी जिवीत आमी पयस करूंक सोदता आनी नवें जिवीत, बरें जिवीत जिवंक सोदता म्हूण देव खुशाल जाता. आनी हे प्राचीत काल जावन आसा कुरपेचो काल. देव आमकां कुरपा दिता नवें जिवीत बदलूंक, कुरपा दिता कुमसार जावंक. हे प्राचीत काल जावन आसा उजवाडाचो काल, उजवाडाची मनशां जावंक. जेन्ना आमी पातक कोत्ता, आमी उजवाडाची मनशां जावंक आमी विसरता. तर आयज ह्या प्राचीत कालांत आमी देवाशी आमी पोतून वचुया. एक दीस पवित्र संस्काराशीन कितें तरी घुंवताले आनी घुंवता ताची सावली दिश्टी पडली. आनी लोक म्हणूंक लागले, हें कितें? आनी कांय वेळार एक धवें फूल पाल लिजट दिश्टी पडली. लिजट धवी फूल आसना, पाल धवी फूल आसना. पूण ही पाल धवी कित्याक काय? पवित्र संस्काराशीन एक बल्ब आसलो, ताचो उजवाड तिचेर पडून तिचो कलर बदल्लो. ह्या प्राचीत कालांत अशेंच आमच्या जिवितांत घडोंक जाय. देवाची कृपा काकलूत आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय.
आनी आमचें जिवीत उजवाडाचें आमी करूंक फावो. तर हें प्राचीत काळ जावन आसा मन बदलपाचो काळ. वायट चिंतना पयस करूंक आनी बऱ्या चिंतन्यांत आमी आमचें जिवीत जिवंक आयज देव आमकां सगल्यांक आपयता. हो प्राचीत काळ जिविताचे नवसोन्नेचो काळ. जिवीत बदलूंक आनी बरें जिवीत जिवंक, पातोक पयस करूंक आनी जेजूशी परत वचूंक, लायक द प्रॉडिगल सन जेजूशी परत वचूंक आयज देव आमकां उलो मारता. तर जेजूच्या भोंवतणी आसत जाल्यार आमी नवी आनी धवी मनशां जावंक पावतलीं. तर आयज आमी बापाचो मोग आमी अणभवया, देवाचो मोग आमी अणभवया. देवान इस्रायल पोजेचो सदांच मोग केल्लो, सदांच मोग केल्लो. तांकां गुलामासून तांकां सोडयली, तांची पातकां बोगशिली आनी तांकां बरे रस्त्यार हाडूंक आदार केल्लो. तशेंच देव आमकां सदांच काकलूत दाखयता. देव आमची पातकां पळोवन केन्नाच जज करिना, पूण आमची पातकां तो बोगशिता, आमकां आदार कोत्ता बरे रस्त्यार चलूंक. तोच काकलूत, तोच मोग आमी एकामेकाक आमी दिवया. दुसऱ्या सुवातेर आमी बापाची दया आमी दुसऱ्यांक दिवया, दुसऱ्यांक दाखोवया. देवान आपल्या पुता वरवीं सदांच आमकां काकलूत आनी दया दाखयला, केन्नाच आमकां जज करूंक ना. तर आमी दुसऱ्यांक एकामेकाक दया आनी काकलूत दाखोवया. जायतीं जाणां पिडेंत आसतात, जायतीं जाणां एकसुरें जिवीत जियेतात. तर आमी तांकां भेट दिवया, तांकां आदार दिवया. जायतीं जाणां दुखेंत आसतात, तांच्या दुखांत आमी वांटो घेवया. आनी तिसरे सुवातेर आमी आमच्या दुस्मानांक बोगसूया. सगळ्यांसून कठीण काम दुस्मानांक बोगसूंक, पूण सदांच उगडास दवरात. जेन्ना आमी कुमसाराक वेता, जेन्ना आमी देवाक आमची पातकां सांगता, देव सगलीं पातकां आमची बोगशिता. तो म्हणिना हांव ही पातकां हांव तुजी बोगशिता, ही तुजी व्हडली पातकां हांव ही पातकां बोगसिना न्हू. देव सगलीं पातकां आमची बोगशिता. तशेंच आमी वायट कोत्तोल्यांक, जे आमकां वायट कोत्ता, तांकां आमी मोगान बोगसूंक आमी तयार जावया. 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7 दुसऱ्यांक बोगसूया. आनी हेंच करूंक आमी देवा लागीं देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.